आपली आई सध्या बेळाचे सूप हांगा करता. आई कितली वर्सां जाली तू करताय? 65 वर्सां जाली. खंयची तू? पंचायत परस कडे आमकां खाजनेच्या, पण हांव सगळें करता. सूप करता, वल्ली करता, फांटले करता, दाळी करता, चाळण करता, सगळें करता. मानी पूण आमकां हाडटा तेन्ना म्हारग लागतात. 150-200 रुपयांनी मान दिता. खंयच्यान हाडटा हें? थंय आमच्या गांवांतसूनच घेता, नाल्यार गांवा भायरसून हाडटा, पण भाडें दिवचें पडटा आमकां. 200 रुपया 150 रुपया मान. आता लोक व्हरताय हें. हे कोणी ऑर्डर दितात न्हू आमकां लग्नाचे आमी करता आनी दिता मागीर. कितलो टाइम लागता तुका तू करता तेन्ना? ते मानी हाडूंक आदी पयलीं 1 दिसा ते फोडूंक जाय, 2-3 दिसा सुकोवंक जाय त्यो. 2 दिसा ते तास काडूंक जाय बारीक असले, मागीर ते नितळ करूंक जाय. ते 4-5 दिसा वयतात एक आवत करपाक. आता भुरगे बी शिकताय हे. तुम्ही आता जाणटी करता ते करता, भुरगे आता कोण शिकता. शिकना, भुरगीं शिकना कोण. फक्त हे आमी कोण येता ताका येता, येयना ताका येयना ना न्हू. आम्ही शिकयला केन्ना कोणा? आमी आमचे जे सून बीन शिकल्या न्हू असले करपाक. सून शिकल्या, जाव शिकल्या. तुमकां दिसना अशें शिकोवचे शेपी कोणा? तरी येवन बाडल्या शिकोव येता न्हू. हे करा म्हणून सांगो येता. पूण आतांचे चड शिक्षणी न्हू, आमकां शिक्षण ना तेन्ना न्हू, आनी आमी हे शिकला. पूण अशें दिसना तुमकां शिक्षण तशें न्हू, पूण फुडें फुडें मागीर हे नाच जातले जे गोंयान आतां जाता ते. तेच जातले न्हू. आमी आसा सर करतली, दाखयतली.